सो होच तो वादग्रस्त बंगलो आणि ह्या वादग्रस्त बंगल्या मरे आमी पावले आतां आणि म्हाका दिसता अख्खी गोंयाक हे आमी भितर वचूनय दाखयतले. पूण आमी विरेश सुरवात ह्या जाग्याचेर आसात ज्या जाग्यार तुमचें मूळ घर आसा. सो प्लीज एक्सप्लेन दिस एरिया टू अस एंड देन वी विल एंटर द बंगलो. पयलीं म्हटल्यार खूब वाद चालू आसा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट एलिगेशन चालू आसा, फेक आयडींचेर एलिगेशन चालू आसा. पण आयज तुमच्या माध्यमांतून हांव क्लियर करपाक सोदतां, म्हाजो बंगलो ना आनी त्या दिसाळी हांवें आनी इंटरव्यू जाले तेन्नाय हांवें क्लियर केल्लें. पण जें घर आसा एक मॉडस्ट हाऊस जे बारीकशे 65 स्क्वेअर मिटर बिल्डअप एरियेन कितें केल्लें 65 दिस इज 65 स्क्वेअर मिटर 65 स्क्वेअर मिटर बिल्डअप एरियेन म्हाजो भाव घर बांदता. हे फाटल्यान तुमी पळयता आसतले हे जे आसा हे आमचे मूळ थंय गणपती पुजता आमी. म्हणजे चवथ हांगा जाता. चवथ हांगा जाता. अजून पर्यंत थंय आमी कांयच बांदलेलें ना. तेजे सायडीक आसा ते आमचे पयलींचें घर थंय आसलें ते आमच्या काकान आतां बांदलां. आनी हे जे आसा हेय आमचेच इल्लेशे शेड काय तुमी पळयता आसतले पत्रेत आसा तेका व्हडलो स्लॅब बसून ना. हे दाखयता जाल्यार दाखया हे घर. हांगा आमची आजी आनी आमची काका बीन हांगा रावता. आनी तुमकां आतां आजी आमची ती हांगा रावता आनी आमी रावता हांगा. हांव बसून हांगा रावता. चवथीक बिवथीक आमच्या हांगाच आसता. हांगाच रावता. आनी सेपरेट आमचे कडेन कांय ना तुमकां कळ्ळा मुद्दम. आणि मेन आता जो विषय चालला आता विषय चालला तो सो ह्या बंगल्या भितर जर आमी गेले हे आता तुम्ही मुद्दम येऊन पळोवपाचें बरें काम बिफोर वी एंटर टू थिंग्स. नंबर 1 दिस इज 65 स्क्वेअर मिटर 65 स्क्वेअर मिटर बिल्डिंग आणि नंबर 2 तुमचो भाव बांदता. हय म्हाजो भाव बांदता.